टुरिझम डिपार्टमेंटान त्या खातीर आमी म्हापशेच्या आमदाराक एक निवेदन सादर केले। त्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडेक आमी निवेदन सादर केले आणि आज आम्ही महालक्ष्मी या मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानाचेर येऊन आदरणीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली आणि त्यांना आम्ही संपूर्ण या शिगमोत्सवाचो इतिहासाचे कथन केले आणि त्यांना आम्ही रिक्वेस्ट केली की जो गेली 40-42 वर्सां म्हापशांतलो शिगमो हो आयताराच जाता तो ह्या वर्सा सुद्धा ती प्रथा खंडीत जावची न्ही अशी मागणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यान तातडीन सोमतो पर्यटन मंत्र्याशी संवाद साधलो आणि म्हापशाचो शिगमो हो सोमारा येवजी आयतारा घोशीत करपाचो निर्णय जालो। त्याबद्दल आम्ही मुख्यमंत्र्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता आणि त्यांच्यानी आमकां एक पाठिंबो दिलो, आमचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि हो म्हापशाकारांचो एक न्याय दिला। म्हणजे जी परंपरा ह्या वर्सा खंडीत जातली आसली ती खंडीत न जाता पुनश्च एकदा जी रविवारची आमची जी प्रथा आसा ही प्रथा आमची परत चालीक लागतली। आमचे म्हापशेची ग्रामदैवत शांतादुर्गा, आमचे राखणदार देव बोडगेश्वर, राष्ट्रोळी यांचे सगळ्यांचे आशीर्वाद आमकां ह्या मुवमेंटाक आसलेले आणि तांकां आमी आयज सकाळी म्हणजे जेन्ना आज मुख्यमंत्र्याक मेळोंक येवच्या पयलीं तेंचे आमी नमन केलेले आणि मुख्यमंत्र्याक मेळिल्ले आणि मुख्यमंत्र्यान सगळी बाजू आयकून घेतली आणि इमिजिएट मुख्यमंत्र्यान तातडीन निर्णय घेतलो की म्हापशाचो शिगमो हो आयताराच जावंक जाय आणि त्या संदर्भात तेंच्यांनी पर्यटन मंत्र्याक सुद्धा त्या पद्धतीची सूचना केलेली आसा। पळय म्हाका एक सांग, जेन्ना एक डेट चेंज केली डेट तेन्ना कन्सिडर करूंक नासलो टुरिझम मिनिस्टर ना, ज्या वेळाचेर शिगमोत्सव समितीची आणि पर्यटन मंत्र्यांची मिटींग जाल्लेली आणि ह्या वेळार कितें जालें भितून बहुसंख्य नवीन चेहरे आसले समितीचे, तांकां नगरसेवक असलेले तांकां कशें जालें म्हणजे आतां सेक्रेटरी आसा तो नगरसेवक आसा तांकां फाटल्या 1982 पासूनचो इतिहास काही प्रमाणात कांयच खबर ना आणि इतिहास न खबर असल्या कारणान ही मोठो चूक जाल्लेली आसा आणि ह्या समितीन सुद्धा आमच्या ह्या मुवमेंटाक आमकां सांगलें की तुमी फुडें चला, तुमच्या वांगडा आमी आसा। कित्याक तेंच्यांनी हय म्हणून येयल्लेले न्ही, ते आतां आपलो निर्णयाचो बदलुच्या खातीर ते कांय मुवमेंट करूं शकनासले, पण आमी सगळे जाण आयज आमचे संजय बर्डे आसा, नारायण राठोड आसा, एकनाथ म्हापशेकर आसा, राजू तेली आसा, आज आमी ह्या निवेदनाक आयज आमी दिवंक येयल्लेले आणि हे निवेदन मुख्यमंत्र्यान स्विकारले आणि मुख्यमंत्र्यान तातडीन हेजेर निर्णय दिल्या बद्दल मुख्यमंत्र्याचे पुनश्च एकदा आमी अभिनंदन करता आणि शांतादुर्गेचो देव बोडगेश्वराचो आशीर्वाद तांकां लाभतलो अशें आमी प्रार्थना करता। एकच सूचना, शिगमोत्सव जो आसा तो सगळ्यान पयलीं म्हापशान सुरू जालो आणि तो कसो सरकारचे कसलीच मदत घेनासतना खाजगी स्वरुपान पयशे उबे केले आणि ही स्पर्धा दवरली। कित्याक शिगमो हो आपलो धार्मीक उत्सव तो नेटान जावचो। आमच्या गोंयांतले वेगवेगळे जे कलाकार आसात, लोकपत्रकार आसात, हांकां चान्स मेळचो, ते म्हापशान येवचे, तेंची कला तेंच्यांनी हांगासर सादर करची, ह्या दृश्टीन म्हापशान पयलो शिगमोत्सव आनी मिरवणूक जी आहा ती सुरू रोमटामेळ चित्ररथ स्पर्धा ही पयली सुरू जाली आणि ती प्रायवेट हेचेर, सरकारी कसली मदत नासली आणि म्हणून आणि तेन्ना पासून प्रत्येक आयतारा जो होळी जाल्या उपरांत पयलो आयतार येता त्या आयतारा आमी शिगमो मिरवणूक काडटले आणि ती खंडीत जावचे न्हू म्हणून आमी मुद्दाम प्रयत्न केले। आतां नवीनच पर्वरी सुरू जाता, तेंच्यांनी खंयची डेट घेवं येता, परंतु तेंच्यांनी मुद्दाम आयतार घेतलो, हो आमचेर अन्याय जाल्लो अशें म्हाका दिसलो, आमकां सगळ्यांक दिसलो आणि म्हणून आमी ही खटपट केली आणि देवाच्या आशिर्वादान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीन आणि त्यांच्या सहकार्याच्या संमतीन आमकां परत आयतार मेळ्ळो, त्या बद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद आणि देवाकाय आमचो पूर्ण नमस्कार। तशेंच ह्या फुडल्या वर्सा सुद्धा शिगमोत्सव जातलो आमचो, तसोच फुडल्या वर्साची कमिटी म्हापशा शिगमोत्सवाची कमिटी आसतली, अध्यक्ष आसतलो, तेंच्यांनी फुडल्या वर्सा सुद्धा येणार 2024 आमचो आयतारचोच दवरपाचो, हितून केन्नाच कोणी चेंज करपाचें ना आणि म्हापशाची परंपरा आयतारच दवरपाची म्हणून मागता हांव सगळ्यांचे देव बरें। टुरिझम मिनिस्टराक खबर ना की म्हापसा तो फर्स्ट टाइम टुरिझम मिनिस्टर न्ही, तो सगळे नवीन लोक झाले न्ही। सो आता सीएमान एश्युरन्स दिला की संडेच जातलो, सीएमान एश्युरन्स दिला आणि सांगले डिक्लेअर करा तुम्ही वचून की आयतारा शिगमो म्हापशा म्हणून आमी इमिजिएट तुमच्या मिडिया फुड्यान आमी उलयतात कित्याक जेन्ना मुख्यमंत्र्याचे ठोस आश्वासन आमच्या फाटल्यान खंबीरपणे मेळ्ळें म्हणून आमी आज मिडिया फुड्यान उलोवंक शकले
म्हणून तुमकां न्ही पुनश्च एकदा आमी मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की तेंच्यांनी म्हापशाकारांक न्याय दिलो. म्हापशाकारांची जी मागणी असली, म्हापशाकारांचो जो 40-42 वर्सांचो इतिहास असलो तो अबोधीत उरलो. आणि श्री देव बोडगेश्वर आणि शांतादेवीचा विजय असून मागता. मुख्यमंत्र्यांनी सांगले